फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचलच्या धबधबो वाठारात भर लोकवस्तीत बिबट्याचो वावर आसा। रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांचे नदरेक लेगीत पडला। ह्या बिबट्यान वाठारांतल्या पाळीव सुण्यांक खाल्ल्यात। हे विशींचो व्हिडिओ लेगीत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कॅप्चर जाला। फाटल्या जानेवारी म्हयन्यात आनी ताचे पयलीं मेळून वर्सभरात 2 बिबटे धरपाक राना खात्याक येस आयिल्ले। आतां परतून बिबट्याची दहशत वाडिल्ल्यान लोक भियेल्यात। राना खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या धबधबो वाठारात परत एक फावट बिबट्याची दहशत वाडिल्ली आसा। फाटल्या जानेवारी म्हयन्यात एक आनी ताचे पयलीं एक मेळून वर्सभरात धबधबो वाठारात 2 बिबटे धरपाक रान खात्याक येस मेळिल्ले। मात आतां परतून धबधबो वाठारात भर लोकवस्ती कडेन बिबट्याची दहशत वाडिल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं भंय पातळिल्लो आसा। लोक रातच्या वेळार घरा भायर पडपाक भियेतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2 दिसां पयलीं ह्या बिबट्यान भर लोकवस्ती कडेन रातच्या वेळार एका सुण्याचेर हल्लो करून उपरांत ताका जितोच मारलो। हे दृश्य लेगीत एका घरांतल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ले आसा। धबधबो वाठारात बिबट्याची दहशत वाडल्या हे विशीं रान खात्याक खबर दितकीच शुक्रारा सांजे रान खात्याचे कर्मचारी धबधबो वाठारात आयले। तांच्यांनी पळोवणी केली आनी आतां ते धबधबो वाठारात पांजरो लावपाची तांच्यांनी तयारी केल्या अशें कळटा। केन्ना एकदां धबधबो वाठारात पांजरो लायतात आनी तातूंत हो दहशत घालपी बिबटो अडकता अशी ताचे कडेन धबधबो वाठारांतल्या लोकांची नदर लागून रावल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।